इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा, किरकोळ किड्या, इस्रायला, हीन हलके किडे, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो दांत्रो, दोडते दांत आसलोलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोडटलोय, आनी दोंगराचो पिटो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिंपडायतली, पूण तूं सर्वेस्परासोवें संतोशतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दळदिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलोले तोगश्यांचेर नदी व्हांवश्यो करतलो, आनी शेतांनी झऱ्यो फुटोश्यो करतलो. अरोणें आसा तें तळें करतलो, आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो झरी फुट्टल्यो. अरोण्यात हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो सोरू, सोरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातांत हें सगळें केलें म्हूण, आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो म्हणुया. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. देवा म्हजो राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदां काळ तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. सबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रोचल्याय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. सबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशाक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. सबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मळपा दोवा वरवीं जैती वनाक दिवय. पावसावरीं कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपसून आमकां सोडवणदार. सर्वेस्पराक जय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवां विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मलेल्या भुरग्यांक भितर स्नान दातारा जुवां परस व्हड दुसरो उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तो ताचें वोन व्हड. स्नान दातार जावन आयल्या तेन्ना तावन ते आयज पर्यंत सर्गींचें राज नेट मोग भोगता आनी बोळ करतात ती तें जोंबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी सुमूर्तीचो निरोप जुवांव हे पर्यंत चलयतालो आनी तूं
हे मात मानून घेतल्या जाल्यार येवचो आसलोलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात त्याने आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोन सर्वेस्पराच्या हातान हे सगळें केलां. नियाळाक आदार एक कुमार माती घेवन ताची वेगवेगळी रुपां आपल्याक जाय तसो घडून आकार दिता आनी त्या मातयेच्या आयदनांक तरेकवार वापड आसता. तसोच आमचो सर्वेस्पोर आपल्याक जाय तसले आकार आपल्या रोचलोल्यांक दिता. आपल्या हातांनी तो आमकां रोचता, पोसता आनी सांबाळटा आनी आमकां आपल्याक जाय तसो वापूट करूंक आपोवणें दिता. इजायस प्रवादी सर्वेस्पराचें हेंच खाशालें वर्णन करून कसो सर्वेस्पोर आमकां विंचून काडून राखता आनी सांबाळटा तें बारीकसाणीन सांगता. भिवू नाकात, हांव तुमचे आदाराक येता. शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता कशे तरेन देवान जुआं बाप्तिस्ताक आपल्या पुताची येण्याक तयारी करूंक फुडें वचूंक कसो ताका आकारलो आनी पाठयलो. जुआंव ल्हानविकायेन जिवन देवाचो वावर नेटा प्रमाणान फुडें व्हेलो. देवान तुका आनी म्हाका रोचला न्हूच ह्या संवसारान आंक वडोवंक, पूण खेरीत मिसां दिवन पाठयल्यांत आनी वेचे आनी पुरती फळां ताच्या मोगाची वोपची म्हूण. ताचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे सवे जायते बरेपणान केल्यांत आनी आपल्या पुता वरवीं आमी आस्वासन दिलां. भिवू नाकात, हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसतलो. मागणें देवाक मानता तशें आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी ताची मिसां फुडें व्हरूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.